मार्को पोरमोणे जेजू क्रिस्ताची बरी खबर आवेसूर 12 वोड 38 to 44. आपले शिकवणेंत जेजून उरपोंजीक म्हणलें, धर्मशास्त्र्यां विशीं चतूर रावात. लांब लांब आंगावली घालून भोवंक, तिंट्यार आपणाक मानान केल्ले लोकांचे सलाम घेवंक, देवस्थानांनी वयल्या पयल्या जाग्यांचेर बसूंक आनी जेवणाक पयल्यो सुवातो दवरूंक तांकां जबरूच बरें लागता. लांब मागण्यांचे सांग घेवन विद्वांची घरां दारां ते खावन उडयतात. तांकां सगळ्याहून अदीक खोर जोडटी आसतली. देव मंदिरांत धर्मदानाचे पेटे मुखार बसून लोक कसो पेटेन दुडू घालता तें जेजू पळोवन आसलो. आनी सोबार गिरेस्त मनशां खूब दुडू घालतालीं. तेन्ना एक गरीब विधवा आयली आनी तिणें 2 लेपटॉन तांदूळ घाल्ले. मुणगे एक पाव आसारून आपल्या शिसांक आपोवन हाडून ताणें म्हणलें, पेटेन दुडू घाल्यात त्या सगल्या परस एक गरीब विधवेन अदीक घाला. तर सगल्यांनी आपणाक ओगलें आसलें तांतलें घालें. पूण हिणें आपल्या गरीबपणांतल्यान काडून आसलें तितलें घालें. आपल्या जिवाक जाय आसलें तें पर्यान. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आमेन.